नमस्कार. जर हडकेच्या आयच्या भागान आमी आयला मदलामाज मांद्रे हांगासर. मदलामाज मांद्रे हांगासर श्रीदेवी म्हालसा हेचे एक सुंदरशें हांगा देवूळ आसा. श्रीदेवी म्हालसाक आमी नमन करून रोखडीच आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करतली. आजच्या भागांनी सच्च्या भाशेन आमी तुमच्या खातीर भरपूर एंटरटेनमेंट घेवन आयला. पळयत रावात एंटरटेनमेंट आनी भरपूर मजा करणारो हो आमचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. हांव सायलता राजन मामल. हांव प्रुडंट मिडियाचे तशेंच तुमचे सारिका शिरोडकराचे स्वागत करता आनी आमकां हो प्रोग्राम बायल्या खातीर तुमी हाडल्या बद्दल तुजे खूब आमी आभारी आसा. तशेंच प्रुडंट मिडियाचे बी आभारी आसा आनी तशेंच तुमचे सहकार्य सगळ्यांचे. थँक्यू. थँक्यू. सुंदर अशी फुलां दिवन आमचे सुंदर अशें हांगा स्वागत केलां आनी सगळे हांगासर पळोवंक शकता. सगळे एज ग्रुपचे हांगासर इश्टिणी म्हज्यो हांगा आयल्या आनी रोखडीच आमी आतां आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करता. फुकटच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हांगासर सगळीं जी पार्टिसिपंट आयला तांकां सगळ्यांचे मना पासून स्वागत, सगळ्यांक येवकार. आनी आमी रोखडीच आतां आमच्या रावंडाक सुरू करतली जो आसता आमचो फुकट्यांचो रावंड. फुकटच्या रावंडाक आमी सुरवात करता आनी आमच्या बरोबर हांगासर आमचे स पार्टिसिपंट्स रेडी आसा. सुरवात करता आमच्या पहिल्या पार्टिसिपंटाची ओळख करून घेऊ. नाव सांग. स्नेहा पार्सेकर. ओके, तुजो प्रश्न आयक. एका वरान कितली मिनटां आसता? 60 सॉरी 30. बाबड्यान उत्तर सारकें दिल्लें पण हांगासर जेन्ना आवाज येलो आ उ तेन्ना सोमतोच आन्सर चेंज केलो. आतां खंयचें उत्तर घेव सांग तुजें. 30. 30 उत्तर चुकला. कोण सांगता? हांगासर कोणाक खबर आसा? राव 60 कितें? एका वर कितें आसता? कितें 60 कितें आसता? 60 वरां आसता. एका वराक 60 मिनटां. 60 मिनटां आसता. शुअर तूं? नाव सांग तुजें. राजेश्वरी मामल. राजेशीन हांगा उत्तर दिला एका वराक खंय 60 मिनटां आसतात. उत्तर सारकें आसा. राजेश्रीक मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. नाव सांग. स्मिता मामल. तुमी कितें करता? शिवता. तुजो प्रश्न आयक. ही एक म्हण आसा ती तुवें पुरी करपाक जाय. ते पोदेर गेले. ही एक म्हण आसा जी आमी खूब फाटी यूज करतात. ते पोदेर गेले. ताका उत्तर येना. तुमचे पैकी कोणाक येता? ना. ते पोदेर गेले उणे काबार जाले. ते पोदेर गेले ते उणे सोंपले. पोदेर गेले उणे गेले. ते पोदेर गेले ते उणे गेले. सारकें उत्तर आसा. सोंपले तितले कांय ना. नाव सांग. आनी निलिमा मांद्रेकराक हो ऑडियन्स प्रायज वता. ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नाव सांग. सीमा पार्सेकर. तुजे हॉबीज कितें? घरानूच म्हणजे घर क्लीन दवरप, डेकोरेट कशें आनी ते तशें. आतां आमी जस्ट तिका विचारिल्लें तुका जर एक वीश आमी दिलो जाल्यार तूं कितें करतली? तर तुका सपोज एक वीश दिलो जाल्यार तूं कितें करतलें? कितें कितें ना तें मागतलें. हांवें हांगासर एक उत्तर आयलां आमकां. बायलेचो स्वभाव फक्त शॉपिंगेचेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करतात. हांगा सुद्दां शॉपिंग. देव सुद्दां आयलो जाल्यार देवाक सुद्दां घेवन शॉपिंगूच. ओके, कांय ना. तूं तेजे विचार ते ताका कितें जाय तें तेजो वीश तो. ओके, तुजो प्रश्न आयक. तुका सॉंग आयकयता. तें सॉंग खंयच्या पिक्चराचें तें सांगपाक जाय तुवें. आली आली सुगी म्हणून चालली बिगी बिगी गोष्ट नाही सांगणे जोगी गोष्ट नाही सांगणे जोगी कुणी गालावर मारली टिचकी मला लागली कुणाची उचकी अहो मला लागली कुणाची उचकी. ओके, हे सॉंग खंयच्या मुवीतलें? ना खबर ना. पिंजरा. उत्तर हांगासर आयला. पिंजरा. 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 पिंजरा काय पिंजरा? पिंजरा. ना पिंजरा. हा पिंजरा. उत्तर आसा पिंजरा आनी सारकें उत्तर दिलां. मोठ्यान ताळयो जावनी. नाव सांग कितें? विनंती पार्सेकरान हो परत एक फावटी ऑडियन्स प्रायज घेतला हांगासर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. तें नाव सांग. संगीता सुरेन मामल. संगीता तूं कितें करता? हाऊसवायफ. हाऊसवायफ. सॉंग बी म्हणटा? हा
म्हणटा कितें अजून आमी एकूय सॉंग आयकूंक ना सो तुजे कडल्यान आमी सुरवात करूया ते एक बरेशें सॉंग आयकून. विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी विठ्ठल तोंडी उच्चारी विठ्ठल तोंडी उच्चारी विठ्ठल टाळ विठ्ठल खूप दिंडी. सुंदर खरेंच. ओके तुजो प्रश्न आहे एक लिटल मास्टर म्हणून कोणाक आमी संबोधीत करतात क्रिकेटींतले लिटल मास्टर भारताचे पहिले लिटल मास्टर. सचिन तेंडुलकर. उत्तर चुकला. सुनील गावस्कर. उत्तर हांगासर आयला सुनील गावस्कर आणि त्याने उत्तर सारखें दिला. मोठ्यान ताळ्यो जोनी. नांव सांग. संजीवनी पार्सेकर. ओके संजीवनीन हो उत्तर दिला. हो फॉवरीट प्रश्न आशिल्ल्या कारणान ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. फुडले पार्टिसिपंट तुजें नांव विचारता आमी कितें पण तेज्या पयलीं सांग आतां सगळीं ही इतली पार्टिसिपंटां जाली कितें कितें मनान विचार आयले सांग. म्हाका कसलो क्वेश्चन येतलो तो पयलीं आनी? ती दिले आपल्याक कितें विचारतले? कितें विचारतले कसलो क्वेश्चन येतलो तर थंयच येयलो मनान म्हज्या. ओके नांव सांग. उज्ज्वला सावंत. ओके उज्ज्वला तूं कितें करता. हाऊस वायफ. ओके तुजो प्रश्न आहे म्हापसाचे MLA फ्रांसीस आशिल्ले. फ्रांसीस चलो सारकें उत्तर पण आमकां नांव जाय. ओके राव तुका आतां मेळा प्रायज. ऑडियन्सान कोणाक येता हात करा. जोशुआ डिसोजा. उत्तर हांगासर येयला जोशुआ डिसोजा आणि उत्तर सारकें आसा. नांव सांग. शिल्पा मामद. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. शिल्पाक मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज आणि आमची शेवटची पार्टिसिपंट आत्ता एक तिणें उत्तर दिला आणि बरीचशी तिका उतरां येतालीं हांगासर बरीच तयारी करून आयल्या ती. नांव सांग परत एक फावटी. संजीवनी पार्सेकर. तुजे प्रश्न आसा वेंचूची चिन्ह आशिल्ली रास खंयची. प्रॉम्प्टिंग करनाका प्लीज हां. तर्क. उत्तर हांगा चुकला. ओके हांगासर ह्या प्रश्नाचें उत्तर आसा वृश्चिक आणि मोठ्यान ताळ्यो दिया आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर जेंकां उत्तरां येवंक ना जेंकां उत्तरां आयला जेंच्यांनी प्रायजीस घेतला सगळ्या ऑडियन्सा खातीर जेंच्यांनी बऱ्यापैकी हांगा उत्तरां दिल्या. आणि आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या रावंडाक सुरवात करता. आमचो फुगड्याचो रावंड हांगाच सोंपता. फुगड्याच्या रावंडा उपरांत वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो कभी हाँ कभी ना. ओके आमी आतां आमच्या फुडल्या रावंडाक जो आसता आमचो कभी हाँ कभी ना ह्या रावंडाक आमी सुरवात करता. आणि बेस्ट पार्ट हिणें आतांच सांगलें की सगळींच खंय जावं बी आसा हांगासर. सो ऑल इज द फॅमिली हांगासर आमी फॅमिली खेळटात. सो आमची पयली पार्टिसिपंट रूल्स हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगला की रूल्स कितें ते. सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतली आणि मागीर पळोवया कोणाक प्रायज मेळटा तो. नांव सांगा तुमचें. साईलता राजन मामल. ओके साईलता तुमी कितें करता. हाऊसवाईफ. हाऊस वायफ आणि तुमचे हॉबीज कितें तुमकां हॉबीज म्हणजे कितें घरान काम करपाचें कितें स्वीट करपाचें कितें पयलें टूर करपाचो. ओके भरपूर हॉबीज टेलरिंग करता. तुमच्या बरोबर हो आमचो रावंड सुरू जाता आतां. टायम स्टार्ट जालो. ओके तुमी सांगले तुमचे वेगवेगळे हॉबीज आसा आणि तुमकां टायम मेळटा सगळें करपाक हे मेळटा. घरातले कामी तूच करता काय सवण बी आसा घरान. करता तूच करता. हां हांवच करता. आणि जावो बी हेल्प करना. हांव एकटें रावता. ती कुशीन रावतात. घरा रावता ती. आपल्या घरा दुसरें घर. दुसरे घरा खंयचे आणि माय माव माय आसा. हांगाच आसा. आसा आतां येयल्या येयल्या आयल्या ती. ओके म्हाका दिसता बरोबर प्रॅक्टीस केला न्ही ह्या रावंडची. हां केल्या हां केल्या. आवडटा अशें खेळ खेळपाक. आवडटा. आधी पसून खेळटाले. आदी म्हणून आमी धालो बी सगळी ही सगळी धालो बी खेळटा. धालो आमी. खेळटा हांगासरूच? खेळटा ह्या खेळटा हॉलांत? आमी भायर खेळटा. पावसाच्या दिसांनी हांगाच खेळटा तुमी भायरूच. जानेवारीन खेळटा. जानेवारीन आसता धालो. जानेवारीन करता. म्हणजे केन्नाच येता तो काय अशें कितें तेंचे हें आसता? तेन्नाच येता. तिथी बी कितें आसता तशी. तिथी आसता. हांगासर म्हालसा देवीची आसता. राष्ट्रोय देवाची. म्हालसा देवीचेच ना. आमचो राष्ट्रोय देव. म्हालसा देवी तुमकां पडना. देवी आमची ती पूण धालो आमी राष्ट्रोय देवाचो खेळटा. हांगा कितें करना नंतर. हांगाच खेळटा न्हू. भायर भायर खेळटा. सगळीं खेळटात हांगासर. सगळीं खेळटा. तुका येता खेळपाक. हय. ओके खरें म्हळ्यार ती खूब बरी खेळा. आमी रिजल्ट मागीर डिक्लेअर करतली. मोठ्यान ताळयो सोनी तुज्या खातीर. मोठ्यान ताळयो सोनी सायलता खातीर.
खातीर आणि बेस्ट पार्ट ताणे प्रोग्राम पळोवन बरी प्रॅक्टीस केल्या रायट फुडले पार्टिसिपंट तुमचें नांव सांग दीपा धर्मा मामल ओके तुमी कितें करता कपडे शिवता कपडे शिवता तुझो टायम सुरू करूया आमी आतां ओके तुजो टायम सुरू जाला ऑलरेडी ओके तुवें सांगलें की तुका टेलरिंग करपाक आवडटा म्हणून ही तुजी जाव न्ही ही जाव आणि ही जाव ही जाव आणि ही जाव ती सून ती सून ओके आणि ही ती शेजारची शेजारी सगळी फॅमिलीत कितें हांगा लागीं लागीं सगळी फॅमिलीत लागींच रावता सगळे ना सगळी लागीं लागीं रावता आणि ते कितें सण बी आसा की बरोबर येतात की ना सगळी बरोबर भाऊ झगडटात ती केन्ना झगडी असतात न्हू बायलांच निमाणी आं जाता केन्ना केन्ना अशी तोंडाक तोंड किचनान बी अशी चडशी जाता केन्ना किचनान बी ना सगळी सेपरेट ओके मोठ्यान ताळयो जावनी ओके आमची नेक्स्ट पार्टिसिपंट नाव सांग भागीरथी श्रीकांत महामल ओके भागीरथी हांगा आमच्या बरोबर खेळटली आणि तिजो टायम आमी रोखडोच सुरू करूया तुमचो टायम सुरू जाता आतां इतली सिरियस कित्याक तुमी अशी सिरियस आसा तुमी सदां ना ओके पयलींच हांगा नांव म्हणलें तेणें पण तेच्या खातीर आमी मोठ्यान ताळयो मारया त्या निमतान मातशी हांसली तरी नांव सांगा प्रतिमा प्रेमनाथ कुरगांवकर ओके प्रतिमा बरोबर आमी आमचो हो रावंड सुरू करता तुमचो टायम सुरू जाता आतां टेन्शन आयला ना तुका रावंड खबर आशिल्लो कितें तो कितें करपाचें नसलें सगळा आसा करपाचा कितें करपाचें आसलें आ ना आनी ना म्हणपाचें नासलें आनी म्हाका दिसता तिका अजुनूय कळूंक ना कितें जालां तें ओके नेक्स्ट पार्टिसिपंट नांव सांग वर्षा मंगेश मांद्रेकर ओके वर्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां तूं कितें करता घरात कडे आसा घरात कडे सगळी तुमी हांगा शेजारी न्ही तेंची हय ओके आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट जे खेळटले कभी हा कभी ना आणि नांव सांग तुजें स्वाती महामल ओके स्वाती तुजो टायम सुरू जाता आतां इतलें सिरियस कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल मातशें हास रिलॅक्स आसा तूं येस हां आसा आसा ओके तूं केन्ना अशें खेळ खेळ्ळा पयलीं खेळ्ळा. हांगा देवळान तुमी खेळटात प्रोग्राम आसा तुमचे खेळटा तूं आमी महिला मंडळान आसा आसा आवडटा तुका एक्टिविटीज करपाक आवडटा. हाऊसवायफ तूं हाऊसवाईफ आणि काम घरातली तूच करता हय हो आमचो अभिमानाचो क्वेश्चन काम आमी करता म्हणजे हय म्हणूनच जाय मोठ्यान ताळयो जाली सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर आणि कभी हा कभी नाचो प्रायज वता साईलता हेंकां मोठ्यान ताळयो जावनी आणि कभी हा कभी नाचे विनर जाता साईलता भामल आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू जिखतलेच म्हणून येयल्ले अरे वा कितें कॉन्फिडन्स पळय जिखतलेच म्हणून आयली खंय ती मोठ्यान ताळयो जावनी सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो नेम मारा प्रायज जिका पळोवया ह्या रावंडची पार्टिसिपंट कोण आसा ती आनी आतां आमी चिट्स काडपाची ना आमी ऑलरेडी हांगासर हो रावंड आमी हो सिनियर सिटीजन स्पेशल रावंड दवरला सो हांगासर आमच्यो सगळ्यो आई मावश्यो आत्या जी आयल्यान सगळी तांच्या खातीर हो रावंड आसतलो रावंड सारको सोंपो आसा हो बॉल तुमी घेवपाक जाय ते कपाचेर मोखपाक जाय ते कपा पोरांक प्रायज आसा कप जर पडले आनी त्या कपा पोरांक तुमकां प्रायज मेळ्ळो जाल्यार हो प्रायज तुमचो ओके सो सुरवात आमी तुमच्या पासून करतले काकी कडल्यान आमी सुरवात करतली कळ्ळें रावंड न्ही तुका खेळ हय बऱ्यापैकी खेळी मातसो चुकलो हय मार मार तूं मोठ्यान ताळयो जावनी आई खातीर आनी आई हांगा आयली एक खेळ आईन आमचे 2 कपां मोकली पण एकाच कपा पोरांक प्रायज आशिल्लो आनी तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपयाचो कॅश ओके आतां वयनी खेळटली अरे ओके आतां वयनी जाली काकी जाली आई जाली आतां परत काकी येयला आनी एक खेळ अरे वा काकी अशें खेळ खेळपाची संवय आहा तुका खेळटा अशें केन्ना धालो खेळटा हय कशें खेळटा म्हाका 1-2 स्टेपां दाखय पळय धाल्याची म्हण दाखय पळया काकी लसता मात बरी हा खरें आई काकी 2 उतरां अशी अशी वण घे दी प्रायज दी आपलं आपण चल्ली
बलय नारी सजनी गे बलय नारी सजनी गे आले सजनी बयो झाले सांगा धतरे माये गे सांगा धतरे माये गे गे नाळ केली हो शिरणी वाटा धतरे माये गे वाटा धतरे माये गे. जाले थँक्यू देव बरें करूं तुमकां. परत एक फाटी आमच्या या एक मेळटा 100 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका. हे हातीन धरा आई मार. अरे मातशें चुकलें. आई मार तू मार. अरे ओके सो आमचो हांगासर जो नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगा सोंपयता आमी. आमचे कडेन भरपूर हांगासर प्रायजीस आशिल्ले आनी आमच्यो काकी वयनी आनी सगळ्यो आई बी आशिल्ल्यो तेंच्यांनी बऱ्यापैकी मोकले प्रायजिसां घेतली. हटके रावंड म्हणल्यार की सगळ्यांकूच प्रश्न पडटा की आयची आमची हटके गेम कितें आसतली ती. हटके रावंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी तुमकां आमी बलून्स दितले. ते बलून्स तुमी फुलोवपाक जाय आनी तुमच्या बॉडीचेरूय तुमकां ते बलून्स दवरपाक जाय. ते कशे दवरपाचे तुमी चिंतपाचे. मॅक्सिमम बलून कोण दवरता बलून घेवपाचे सगळे ते आनी थंय वचून उबे रावपाचे हांगासरल्यान. ओके हातीन धरप ना. फुलोवपाचे तुमी केदेय फुलयात ते मॅक्सिमम घालपाक जाय. हातीन तुमी खाकेन घालूं शकता गळ्या कडेन दवरूं शकता पांयान घालूं शकता. हातीन धरप ना. ओके गेम कळ्ळी. चला त्यांच्या खातीर. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. ओके परत आम्ही बलून्स पोहे घेतले ते 1 2 3 4 हांगासर 4 बलून्स धर 1 2 काडनाका 3 4 5 हांगा 5 ताळ्यो ताळ्यो हेजो एकूच बाबराचो फुललेले गेले गे उडून ते 1 2 3 4 5 5 असं 1 2 3 4 5 6 7 8 वाव म्हणून ताळ्यो सोनी 8 बलून्स फुलोवन आनी ते आपल्या आंगाचेर बॅलन्स करीत फुडें येत शिल्पान हो प्रायज घेतला आमचो हटके रावंडचो आनी हटके रावंडचे विनर जाता शिल्पा सातोस्कर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो डान्स रावंड. रावंडची विनर तुमकां कोणशी दिसता? कोण स्वाती कोण? ओके सो आमचे डान्स रावंडचे विनर जाता स्वाती. मोठ्यान ताळयो जाली स्वाती खातीर आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. एक्चुअली आमची ह्या पार्टिसिपंटांनी डान्स बरो केलो. मोठ्यान ताळयो जाली ताच्या खातीरूय आनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर जी हांगासर उमेदीन हांगा डान्स केलो तेंच्या खातीर. आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे रावंड.
चक दे रावणाक आमी रोखडीच सुरवात करतली पण ताच्या पयलीं आमच्या खातीर हांगा स्पेशल परफॉर्मन्स घेवन येता अद्विका आनी जॅनेट जे आमकां एक सुपर परफॉर्मन्स दाखोवपा डान्स परफॉर्मन्स दाखयतले सो तांचो डान्स आमी पयलीं एन्जॉय करुया आनी रोखडीच आमी आमच्या चक दे रावणाक सुरवात करुया त्या खातीर इतले सुपर एंटरटेनमेंट आमचे तेंच्यांनी केला थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू